हांगा जमलेले आसा आणि ताचे मुख्य कारण म्हणजे आमच्या देवांचेर आराध्य देवतांचेर घृणास्पद आणि अश्लील कमेंट केलेले आसा दुसऱ्या धर्माच्या लोकांनी आणि ते सोशल मिडियार प्रकरण घडलेले आसा. तुमकां खबर आसतलें गौतम खट्टर जे आसा तेणे एक वादग्रस्त वक्तव्य केला आणि हेचे सगळे कारण ते सोशल मिडियाचे अश्लील कमेंट मारतात. त्यांनी लॉर्ड परशुरामाचेर असो कमेंट मारलो आसा अश्लील तो म्हाका वाचून जो दाखोवपाक लज दिसता. कशी तोंडान कशी उतरां आमच्या सुटना ती पण त्यांच्या कशें सुट्टा ते खबर ना. मागीर दुसरो जे आसा रामाचे आनी सीतेचे एकदम विटंबन केला तांकां बी अश्लील कमेंट मारले आसा. तिसरो आमचे जे धोंड आसा लयराईचे तांचेर एकदम डेरोगेटरी कमेंट मारलेलो आसा. दुसरो म्हटल्यार लॉर्ड शिवा जे कितलेशेच भक्तगण असतात ताचेर एकदम अश्लील कमेंट मारलेलो आसा आणि सगळ्यांचे आमचे हिंदूंचे धार्मिक भावना एकदम दुखवलेल्या आसा आणि खोलापर्यंत दुखवलेल्या आसा. म्हणून आम्ही ह्या मोठ्या संख्येन जमा झालेले आसा आणि एक आमची एकूच मागणी आसा की तांचेर कठोर ते कठोर कारवाई जावपा जाय आणि जशें पोलीस यंत्रणेन जशें धोरण वापरले गौतम खट्टराच्या भावाक असो हाडलो धरून तसेच यांच्या फॅमिली बरोबर करपाचे आणि तांकां धरून हाडपाचे तर ते अशें वक्तव्य करताले कोणाकूच हक्क ना धार्मीक भावना दुखोवपाच्यो. हिंदू आसा जय श्रीराम हिंदू आसा म्हणून या देशान सेक्युलरिझम चलता. आम्ही जर काबार जाले हांगा सेक्युलरिझम उरचे ना. म्हणून हा पोलीस यंत्रणेकडे मागता जशें धोरण तुम्ही तांकां वापरला तशें हेंकाय वापरात कित्याक हेंच्यांनी एकदम अश्लील कमेंट केलेले आसा. आर्टिकल 14 to 28 कॉन्स्टिट्यूशन सांगता की लॉ ऑफ इक्वेलिटी सांगता आणि लॉ सगळ्यांक लॉ इक्वल आसपा जाय. तशेंच धोरण आमकां तेंचेर हे जाल्लेले जाय आणि ते सगळ्यांक अरेस्ट जावन तांचेर कठोर ती कठोर कारवाई जाल्ली जाय ही आमची मागणी आसा. जय श्रीराम. जे आमच्या देशा भायर गोंयकार आसात नाजाल्यार जे दुसऱ्या धर्माचे लोक आसात ते थंयसून एक अब्युजीव कमेंट्सची एक सिरीजूच स्टार्ट करतात आणि तेन्ना कितें जाता तेन्ना जे हांगासर प्रकरण यंत्रणे कडसून म्हणजे जे पुलीस डिपार्टमेंट आसूं सरकारा कडसून आसूं जे बरे भशेन हाताळले वयता पळय ते प्रकरण सोसायटीन चिगाळटा म्हणजे लोकां मदीं मतभेद जातात आणि त्या प्रकरणा खातीर म्हणजे एकामेकाक अपशब्द वापरप एकामेकाच्या धर्मा बद्दल अपशब्द वापरप ह्यो एक सिरीज कसो चालू जाता आणि सगळें वातावरण बिगाडटा. सो त्या खातीर आमी तुमचे यंत्रणे कडेन एक अशी एक मागणी करता की असो एक कायदो आसतलोच तो म्हाका दिसता रिफ्रेश करपाची गरज आसा की अशें जर कोणी जर भायरसून कितें करता जेन्ना ते परत आपल्या देशान परततले तेन्ना तांकां एअरपोर्टाचेरूच एन्क्वायरी खातीर कस्टडीन घेवंक जाय आणि तो तांकां एक भंय पडोवंक जाय. ताजेरूय ते खुबशे डिपेंड आसा खंयचो टिटीचेर लिगल आसत आमचे तशें सहकार्य मेळटलें तशें ताका जाय गरज पडल्यार हाडूकय जाता ते डिपेंडींग ऑन दॅट कोण खंयच्या देशान आसा आनी त्या देशा बद्दल आमची लिगल कशी आसा ते लिगल हाजेचेर पॉयंटाचेर कळ्ळें न्ही. तशेंच तुमचे कडसून सगळ्या एक मेसेज वचात की अशें ना करपाचें जेणे करून तुमी कायद्याच्या कसाट्यान सांपडटले. जाल्यार हेच्या मोठ्या संख्येन आमकां हांगा येवपाचें आयज तुमी पयलीं येयल्या म्हणून तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद. अशेंच आमची एकता जावपाक जाय. जे जाल्ले आयज लयराई मातेची आमची गोंयची आई आहा तेजेर तेंच्यांनी कमेंट केल्लो फाल्यां जर ते 10,000 जे धोंड आसा तांकां आमी हांगा हाडले जाल्यार हे जे सांगता पळय गोवा बंद आमकां कोणाच्या पोटार दुखोवपाचें ना. कोणाच्या पोटार आमकां कित्याक सगळे कोण भाजी हेतून भाजी विकता डेली हेचेर आमी जे पोट भरता आपलें तर आमकां कोणाक दुखोवपाचें ना. आमचो हिंदू धर्म हो सदांच केन्ना कोणाच्या हेका येना वाटेक येना आनी आमच्या वाटेक कोणी वचप न्हू आनी जर गेले जाल्यार कोण ओगी रावचे ना. आता सांगपाचें म्हणजे आता हे सगळ्या लोकांक खबर आसा कितें कितें घडलां तें. फेसबुकार ज्या रितीन आमच्या देवी देवतांचेर अभद्र शब्द बरयल्ले गेले आणि जे कितें कितें सांगलां तेंच्यांनी म्हणजे ताका कसलीच तत्वां ना आणि आमकां हें सगळें वाचून इतलें दुख्ख जाल्लें आसा की इतलीं वर्सां जालीं आमी एकठांय रावले पूण आतां अशा तरेन जे आमच्या हिंदू देवतांचेर आमच्या धर्माचेर आमच्या देशाचेर अशी अभद्र भाशा तेंच्यांनी बरयल्ली की आमकां तें आयकून सामकें मनस्ताप म्हणजे राग येयल्लो आसा आणि आमी अशें मागता की इतलीं वर्सां आमी एकठांय रावले अशें एकठांय रावपाक जाय फुडें सुद्दां पूण अशें रिलिजनाच्या बेसिसाचेर देवांच्या बेसिसाचेर अशी डिफरन्सीस जावंक जायना. पूण जे लोक आयज भायल्या देशान रावन अशें इजिली कितें जाय तें तांकां मनाक जें येता तें बरयतात तांकां मातसो हांव रिक्वेस्ट करतलो की अशें तेंच्यांनी बरोवंक जायना. कितें तुमचे प्रॉब्लेम आसा ते कितें तुमकां आसा ते पर्सनली तेंच्या कडेन उलयात पूण आमच्या एज अ
हिंदूंचेर तेंच्यांनी कसलीच अशी टिप्पणी करूंक जायना आनी जे कितें तेंच्यांनी केलां तें सामकें रॉंग केल्लें आसा. सो आमी आयज पुलीस स्टेशनार येयल्ले तेच सांगपाक की आमकां हेचो एकदम राग येयल्लो आसा आनी आमकां हे आमी सहन करचे ना. सो इतलेंच आमकां ते रिक्वेस्ट केला की अशें फुडें जावंक जायना आनी तांकां जी कितें ज्या लोकांनी जें कितें बरयलां तेंचेर कडक जाता तितली कडक कारवाई करची आनी तांकां कितें तें पुलिसांनी शासन करचो. म्हजें नांव गायत्री पिंजवाडेकर. हांव हांगा येयला आमच्या आज प्रोटेस्ट जाला कित्याक लागून कित्याक आमच्या सीता मातेचेर आमच्या लयराई मातेचेर परशुराम भगवानाचेर आनी श्रीरामाचेर असले कमेंट्स त्यांच्या पोस्टार सकयल असले कमेंट्स येयल्यात दॅट इज रियली म्हटल्यार घृणास्पद आसा ते आमकां आनी ते बेर जावपाक शकना. आमी ते बेर करपाकूय शकना. आमचे सेंटिमेंट्स खूब हर्ट जाला. आमकां कडीतली कडी कारवाई तेंचेर म्हटल्यार जे कमेंट करपी आसा पळय तेंचेर कडीतली कडी कारवाई करूंक जाय आनी हे आमकां बेगिनल्या बेगीन जाय. हेच आमच्या मागणी आसा. धन्यवाद. शिवप्रेमी शिवप्रेमी सगळ्यांक नमस्कार. आयज जो विशय आमच्या हिंदूंच्या बद्दल जे विद्रोहीक उलयतात मागीर तेतून तो फादर आसत किंवा राम सीता माता सगळ्यांचेर उलयता तेच्या बद्दल आमी साहेबाच्या कडेन उलयल्ले आसा. SP गुरुदास कदम यांच्या कडेन तेंच्यांनी ते आश्वासन दिल्लें आसा की ती जी कंप्लेंट आसा ती फुडें एस्केलेट करतले तेजो कॉग्निजन्स ते घेतले आनी फुडें तेजो कितें आसा तेका फुडें अशें जावचें ना असो तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आसा. कित्याक पुलिसांक ते चुकीचें दिसलेलें आसा. आतां कांय लोक देशा भायर आसात तेंचेरूय ते कंप्लेंट रजिस्टर करता म्हणून सांगला. पूण हांगासर सांगतना कितें आसा आमी सगळे हिंदू जे आयज जमल्या परत एकदा अशें आमी खपून घेवचे ना हे आमी सगळ्यांनी सिद्ध करपाक जाय. आयज DYSP SP गुरुदास कदम हे सगळ्या स्टाफाक सड्यारय वचपा जाय. सड्यार कितें कार्यक्रम आसा अनेक लोक आयला पूण ते तुमचे कडेन 1-2 मिनटां सांगतले कितें जालां तें. पयलीं तुमकां ऑलरेडी हांवें सांगून गेल्लो की जे तुमी म्हाका रिप्रेझेंटेशन दिलां मातशें रिक्वेस्ट आसा प्लीज हें करनाका. हांव 2च मिनटां उलयतां. जे तुमी रिप्रेझेंटेशन दिलां तातूंत कंटेंट तातूंत कितें आसा तें आमकां डिटेल वाचून आमी ते आतां इमिजिएटली आमच्या सिनियराक करतले तांकां कळयतले आनी हेतून ह्या तुमच्या विशयान ऑलरेडी एक ऑफेन्स रजिस्टर जाल्लो आसा म्हापसा पुलीस स्टेशनान. आतां ही कंप्लेंटचो डिस्पोजल कसो ही कंप्लेंट कशी ट्रीट करपाची हाजेर आमचे सिनियरा बरोबर उलोवप जातले. त्या प्रमाणे तेजेचेर फुडले एक्शन जातले. ही कंप्लेंट म्हापसा धाडपाची काय कशें करपाचे आनी खंय धाडपाचे हाजेचेर कारण आतां 4-5 दीस लॉ एंड ऑर्डर चालू आसा. हाजेचेर सगळेच खंयचेच सिनियर आमचे हे आनी गव्हर्मेंट सुद्दां हाजेचेर लायटली काय घेना. सो प्रत्येक जी कंप्लेंट येता आमी विचारपूर्वक ताजेचेर इमिजिएटली ताजेर विचार करता. तुमची जशी आयल्या कंप्लेंट आमी ती आमच्या सिनियरा कडेन डिस्कस करतले आनी ताजेचेर आमी फुडलो विचार करतले. ओके. आनी तुमचे कोण आसात तेंच्यांनी आमचे कडेन टायअप करपाक जाता कितें फुडें ताजो डिस्पोजल कितें जालो तो. ओके. आनी एक रिक्वेस्ट आसा की गव्हर्मेंटाचो एक कार्यक्रम वयर चालू आसा आनी रातचो सांजचो टायम आसा सो आमकां तो इमिजिएटली थंय वचून तो एटेंड करपाक जाय कळ्ळें न्ही. सो परत तेच सांगपाक काय हें ना. हांवें ऑलरेडी सांगून गेल्लो कित्याक टायम वेस्ट जावपाक नाका आनी आमकां आमच्या कामाक फुडल्या लागपाक जाय म्हणून. आश्वस्त रावा. तुमी कितें सांग तुमी दिल्ल्या कंप्लेंटीचेर आमी काय अशें फायलींग बंद करून दवरपा ना ती तेजेर योग्य ते विचार जातलो. आतां कितें विचार जालो तो कळटलो फाल्यां. तुम्ही पळयतात GNH.